सर तुमी दिल्ली डिफेन्स मिनिस्टराक मेळ्ळे विशय कितें आसलो मेनली म्हाका दिसता दाबोळेचो आसलो आनी कितें एश्युरन्स बी तेंचे कडल्यान मेळ्ळा? गेल ते खेपे तुमीच रिपोर्ट केल्ल्यान सगळ्या गोंयान खबर आसा की माननीय मुख्यमंत्री हांव मागीर निलेश काब्राल आनी आमचे माननीय खासदार श्री सदानंद तानावडे आमी लास्ट टायम हेका मेळिल्ले आमचे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंगा आनी तेन्ना हांवें सांगले हे जे अफवा उठयता की दाबोलीम क्लोज जाता बंद जातलो हे एकदाच क्लोज कर म्हूण आनी लोकांक एक सिग्नल अशें वचपा जाय की नेवी तो एअरपोर्ट मागना म्हूण नेवी तो एअरपोर्ट नाका म्हूण तेणें सांगलें अवश्य हांव तुमकां एश्युरन्स आतांच दिता पूण हे सारकें स्पश्टपणे एक कडेन जाग्यार घालपाक तुमकां परत येवचें पडटलें आनी तेणें म्हाका तेन्ना सांगलें तुमी आनी तुमचो खासदार बाब सदानंद तानावडे येया सो एज अ फॉलोअप एक्शन कित्याक कितेंय सांगलें जाल्यार मागीर तेका फॉलोअप जावपा जाय तेका लागून हांव मुद्दम दिल्ली आयिल्लो आनी माननीय खासदार श्री सदानंद तानावडे घेवन हांव बाब राजनाथ सिंगा मेळ्ळो तेन्ना तेणें नेवल चीफ आहा तेजे कडेन उलयलो बाकीचे सगळे अधिकाऱ्यां कडेन उलयलो आनी तेणें सांगलें हो सदांच सिव्हिलियन एअरपोर्ट दाबोले उरपा जाय अंडरस्टूड दुसरो हांवें तेका मुद्दो मांडलो की बाकीचे स्टेटींनी 10 मिटर जे डिफेन्स एस्टॅब्लिशमेंट आसा ते उपरांत सिव्हिलियन्साक घरां बांदपाक मेळटा हायटीन बांदपाक मेळना पूण लो हायट बांदपाक मेळटा आनी थोडे कडेन 50 मिटर आसता आमकांच ते कित्याक सारके 500 मिटर कांय बांदपाक मेळना आनी ही डिफिकल्टी फकत गोंयान कित्याक सो तेणें सांगलां हे ऑलरेडी हेजेर चर्चा तेंची जाल्ली आसा होय रिलीफ तुमकां आनी आमी दितले म्हूण हो दुसरो मुद्दो आशिल्लो आनी हांवें रिलीफ म्हणून कितले मिटरांची कंडिशन मागीर ना आमी मागतना आमी फक्त 10 मिटराचो अंतर आसपा जाय म्हणटा कोणी ते फाल्यां 50 मिटराचे दितले ते उपरांत बांदपा जाता म्हूण हांवें सांगलें ही डिफिकल्टी आमकां सदांच जाता आनी ही मातशें आमकां सॉल्व करून दिया मागीर दुसरें नोटम म्हूण टायमींग आहा सकाळचे 8:30 ते 12:30 देखून म्हणजे सिव्हिलियन फ्लायट्स येवपाक मेळना कित्याक ते नेवी म्हणजे रिझर्व केले जाता सांजचेय एक वर सुमार तांकां 3:30 to 4:30 आसा हे नोटम काडचें म्हूण तेन्नाच चड फ्लायट दाबोली येवपाक शकता कित्याक दुसरे एअरपोर्ट हांवें सांगलें ते श्रीनगर आसून दी ते आनेक कडेन आसून दी अशे 3-4 कडेन जे जाता ते हांवें ताका दाखयलें की सिव्हिलियन आनी आमचे डिफेन्स फ्लायट फ्लाय जावपाक शकता एक लेफ्ट सायडीन करता एक रायट सायडीन करता आनी अमके तांकां ते वयर एरिया डिमार्केट केल्ली आसता आनी केन्नाच कांय इन्सिडेंट जावना आनी जावपाक शक्यताय ना कित्याक आतां टेक्नॉलॉजी इतली वाडला तें केल्यार हांवें सांगलें मागीर दोनी एअरपोर्टाक एक संदी मेळटली तेंच ऑफरींग दिवपाक खंयच्या टायमार फ्लायट दाबोले लँड जावपाक तें मेळटलें सो हें केल्यारूच दोनी एअरपोर्ट उरपाक शकता दुसरें सांगलें ताका गोंयान तरी खरें अर्थान ट्युरिजम वाडटलें आनी खरें तरी आमी एक ट्युरिजम डेस्टिनेशन जाल्यार दोनी एअरपोर्ट आसपा जाय पणजेकार सुद्दां आनी सगळे पणजे पुसान ते आमचे आख्खे सावथ आमी दाबोलीम एअरपोर्ट प्रिफर करता बिकॉज इट इज अ मॅटर ऑफ कन्विनियन्स सो एक मोपा प्रमोट करपा जाय म्हूण तरी कॅनबलायज केल्यो आमच्यो फ्लायट जे GMR करता आनी तेन्ना मागीर ही बरी स्थिती आसपा ना तेणें मान्य केलें तेका सगळें एक्सप्लेन केलें आनी हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां आनी तेकाय बीन सांगलें हें कित्याक जाता GMR एग्रेसीव लॉबिंग करता दिल्ली की दाबोलीम बंद जावचो म्हूण आनी ते नेवीचेर प्रेशर हाडटा तुमी सांगा तुमकां जाय म्हूण हांव हें स्पश्टपणे सांगपाक सोदतां समजलो न्हू आनी तेका तेंय हांवें तेजे नदरे हाडलें हें आमी जावपाक दिवपा ना आनी हें तरी जाल्यार गोंयान सगळ्यान एक व्हडलें एजिटेशन जातलें आनी गोंयकार ओगी रावपा ना सावथ गोवा सोड इवन बाकीचे लोक ओगी रावपा ना आनी आमचे बेश्टे बेकार हो नॉर्थ सावथ डिवायड जातलो म्हूण कोणें चिंतप सुद्दां अशें आपल्या मनान दवरल्या सो हें सगळें आमकां तेका एक्सप्लेन करपाक टायम मेळ्ळो आनी टायमा बाबतींत तेका सांगलें पळय न्हू बोथ ऑपरेशन्स कॅन गो टुगेदर येस ते कितें म्हणटाले मागीर डिफेन्स मिनिस्टर तेणें सांग सगळे एक्झामीन करतालो ते सगळे तेणें आपले बरयन दी म्हणलें आमी ऑलरेडी हांवें मेमोरंडम करून वयल्लो
हांवें सायन केला तो बाब सदानंद तनावडेनूय सायन केला. दोगांयनी आमी जॉयंटली हो सगल्यांचे वतीन हांवें हो सायन करून मेमोरंडमूय दिला, सो रिकॉर्डा उरचे म्हूण. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.